सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. आना मरिया फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरे इंतेसांव भेटयता सोपून गेल्ल्या रोजादा रॉड्रिगीस देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, देशा पासत, किरीत भाशेन संवसाराची शांती पासत मागुया. सगलो लोक जो त्रासान पडलेलो आसा, कश्टवता तांचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्विस्पो तुमची सव्या आसूं. या साव देवाची साकून जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा परमुणे. दोर दिसाक देवाची खुशी आमी करूंक मारयेन केली ते भाशेन देवाची कुशेक आमी राजी आसूंक आनी देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पुरी सुवातेर देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळ्या उत्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांग वार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा सगळ्यांच्या रुसणारा तुजी सोडवण समेस्त मनशां खातीर म्हूण तुवें परगोड केले. ही सोडवण दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची मोहिमा बगूंक संतोशान आमी तयार रावचें कोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूत चलयता सासणाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कोडे उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिजे चाकरेचे दीस सोंपले. तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगळें तिचें खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात. सगळीं फालकीं भरून येवं दी. दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दी. सगळीं उंच कोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगोट जातली आनीक आख्या मनशा कळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक ताळो हुकूम दिता, परगोट कर, आनी हांवें परगोट केलो. कितें परगोट करूं? आख्खे मनशाकूळ म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल भावता, पूण सर्वेस्पराचें उतर सदांच तोंकता. सियोनाक कुशलकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच.
जेरुजाल्याक कुशलकाय हाडटल्या संदेशकारा व्हडल्या तळ्यान बोब मार, भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोगराक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोळान सगळे हातान करता, आपल्या हातान करता. जोयताचें इनाम ताजे बरोबर येता. ताज्या जोयताची सगली चिनी ताज्या फुड्यान वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता. तांकां आपले कांकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. जबाब. ओ पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता. म्हणुया, ओ पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितमेवर देवाक सोडगितां गायात. परमेस्पराच्या मानाक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताजें. जबाब. ओ पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक विजमितां. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्याच देवाचें ताजे इतलें बें दवरचें. जबाब. ओ पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताजी राजवट. सर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताजो गणगण. जबाब. ओ पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता. फळां सोयत पिकाळ जमीन, बुरगुटू आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगुटू कुशाल भरीत. मनसुबी प्रितमेची सगली नीत संवसाराची. परजाची कोरच्याक जोडटी, परमेश्वर होबळे येता. जबाब. ओ पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता. उद्गार. सुम्याचो दीस लागीं पावला. पळय आमची सोडवण करूंक तो येता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोनी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेडयो आसल्यो आनी तांतली एकली सांडली जाल्यार न्हंयान दोंगराचेर सांडून हिंडांतली पेल्यान सोरल्या तिका सोदूंक वेचना. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या न्हंयान शेडयां परस हिचे विशीं तो अदीक कुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा बीन आमी गायन गायता. हांव क्रिस्त प्रसादाचे वेळार पडे हांव ती शेडी तुका चुकोवन गेली. जायते फावटी घडयेक आमी देवाक मानता तसलीं भुरगीं
पूण जायते फावटी देवाक मानता ती येवजण्यो आमी करूंक जायते फावटी फाटीं उरता. देव आमची सगळें व्हड व्हड विस्मितां करता. देव आमची सगळें बरेपण करता. देव आमकां मोगान सांबाळटा. आनी हेच आयचे दिसाक आमी पयल्या वाचपान इसायास प्रभाताच्या पुस्तकांतल्यान आमी आयकता आपले पोरचेक देव बुजवून दिता. आनी काय बरो ह्या उतरांनी म्हणटा म्हजे पोरचेक बुजवून दिता तिका बुजवून दियात. कित्याक जेरुसल्याच्या काळजा कडेन उलयता आनी तिका उलो करून सांगता तिचे चाकरेचे दीस सोंपले. भाऊ बाबिलोनियक तान ही पोरचां परतून आयली तेन्ना निराशी जाली. आनी एके भाशेन आपल्या गुलामपणाक देवान अशें आपल्याक सोजा दिली म्हूण ती पोरजां निराशी जावन सगळी आपली जमीन पाड जाल्ली पळयता. आनी निराशीपण तांचे भितर सोदता तेन्ना इसायास प्रभादी म्हणटा तुमचे आतां रोडण्याचे दीस सोंपले. तुमचे गुलामपणाचे दीस सोंपले. आनीक तुमकां गुलाम करचे नात पूण तुमच्यो वाटो बदलात आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां आपल्या गोपान सांबाळटलो बाळगितलो. हाका लागून काय बरें जाबाब आमी म्हणल्यार ओ पळय तुमचो देव बोड दाखोवंक तो येता. आनी खरेंच देव मोगान आपले पोरजेक परतून आनी तांकां साकरेक लावचो ना. परतून आनी तांकां गुलामपणाक सोडून दिवचो ना. परतून आनी तांकां तो वायट रस्त्यार सोडचो ना म्हणून तो तांचे सगळें येता म्हणून आश्वासन दिता. आनी भाऊ भयणीनो हें खरें घडटा जेन्ना जेजू सोडवणदार येता आनी आपले पोरजेक सोडयता. जे इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें ते जेजू पूर्णपणी बाबा भयणीनो आपल्या जिवितान पाळटा. हाचे दिसाक काय बरीं उतरां जेजू म्हणटा न्हय शेडयांक साणून एकली पेड्यान सोडल्या तिका सोदूंक तो वेता. म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता देवाक सगल्यांचो आमचो मोग. सगल्यांक आमकां तो आपल्या गोपान बाळगून दवरूंक सोदता. कोणूच आपले सोशिलो पेड्यान सोडलेलो देवाक नाका. जायते फावटी घडीक आमी म्हणटा जायत घडी देवाक म्हजो मोग ना. जायत घडी देव म्हजो मोग करिना. जायते फावटी आमचे त्रास आटे विटे येतात तेन्ना देवाक आमी शिंटा. पूण देव आमकां मेजिना. आमकां जें कितें आसा तें आमकां तो फावो करता. जायते फावटी आमच्याच वाद्याचे आमी जावन देवा सोशिल्ले आमी कोट सोडून वेता. पयस आमी वेता जायत. आनी जेजू आमकां म्हणटा एका धाकटुल्यांतले एकलो लेगून इबाड जाल्लो तुमच्या बापाक नाका. आनी हेंच खरें. कित्याक आमी घडीक जायते फावटी संवसारांत जियेतना आपल्या वाद्याची जावन आमी आमचें जिवीत निर्फोड करता. तेन्ना तें उदीक नवसरूंक देव आमकां जायते उपाय दिता. आमचें जिवीत उदीक आपले वाटेर मांडून हाडूंक देवाचो येवजण जशें मारयेन आपल्या जिवितान केलें ही आसा देवाची चाकून. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाण. देवाची येवजण कितें ती आपल्या जिवितान तिणें मानून घेतली. देवाची येवजणेक राजी जाली. देवाची येवजण पूर्णपणी आपल्या जिवितान ओळखली. आमच्या जिवितान हेंच करूंक आमकां कृपा मागुया. देवाची आमी खरेंच भुरगीं म्हूण ओळखून घेवन आमचें जिवीत नवसरुया. ताच्या येण्याक आमी तयार जावया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. Angelura turbaron, solves morak petuja. Angelo ubaron, leva bapoloja. Angekali subaron, leva kanzak meluja. Tacha mogam sakosa, amsomo boboja. Dunia tujan spore pora, hata unia soradana, sakli rokri zagamka,
म्हज्या भाव भयणे म्हशें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र तुमच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा कालते कारचन ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गोरजांनी काकृतीन तूं आमकां आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा सूर काडयांचो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले उजवण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोलीक तुका सय सय, सर्वेस्पराची नामी येता ताका सय. उंचोलीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेळ जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणे मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या कुसाने पळोवन जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणूक. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सतरे आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरतान सूर काडीत तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून
जेसून शिकवलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या शेना पवित्र चेरा समखय तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरास समखंदी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां थंय पडूं दिवं नाका वायटांतल्यान. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन तांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना तुज्या कातरान म्हाका वळखी मेवतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. उभी रावया, प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसोणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या आकुळी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंच्या जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं फाल्यां बुधवार फाल्यां पवित्र और सांजेच्या 7 वरांचेर जातली सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं पुचुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6 Jesus songi amka vichor Deva kipas Deva kaga Jesus songi amka vichor Jesus sopon morani Sogle kone shibrat veba Jesus Jesus of the Ankavitor, never give us, never gaga. Jesus of the